येवकार हांव जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. साखळी विठ्ठलापूर नितळ दवरपाची जबाबदारी फक्त सरकाराचीच न्हू, लोकांनी दाखोवची लागणूक. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो नितळसाणेचो उलो. काणकोणच्या अंजदीव जुंवेवेल्या फेस्तांक वचपाची तियात परवानगी. भाविकांचे राष्ट्रपतीक गाराणे. सध्या सुरक्षेच्या कारणान नौदळान भाविकांक केल्या मनाय. दनपार बरोबर आयची रातय हाडटली गरमी. 35 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावूं येता तापमान. हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. साखळी विठ्ठलापूर नितळ दवरतले जाल्यार ती वाठारांतल्या दरेका नागरिकाची आणि पंचायतीची जबाबदारी. आपल्या घरांतलो कोयर हाडून लोकांनी हायवेचेर उडोवचो न्हू. गोंय नितळ दवरपाची जबाबदारी फक्त सरकाराची न्हू, गोंयकारय ते खातीर बांदील आसात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. गोंयांतूच न्हू अख्ख्या देशात ना अशे तरेची सरकारी प्राथमीक शाळा कारापूर हरवळकारांक मेळ्ळ्या. तशेंच उच्च दर्जाचे हायस्कूल दिवचलकारांक मेळ्ळा. सनशायन इस्कॉला परस ह्या शाळांनी मुळाव्यो साधन सुविधा दिल्यात. मुख्यमंत्र्यान विठ्ठल रखुमाई सरकारी मुळावी शाळेच्या उक्तावण वेळार सांगले. ऐकात. विठ्ठलापूर पंचायत खूप सुंदर आसपाक जाय म्हटल्या आम्ही दवरता, पण ती जबाबदारी विठ्ठलापुरातल्या लोकांची आणि सरपंचांची आसा. माझ्या घरातलो कचरो हाडटले आणि हायवेचेर रस्त्याक तेकोन उडयतले आणि म्हणटले की तुम्ही विठ्ठलापूर स्वच्छ दवरा. अरे देवळाक तेकोन येदो व्हडलो कचरो कोण उडयता? भायले लोक येना, तुमच्याच परिसरातले लोक आसा. तो काडपाचें काम सरकाराचें काय कितें? म्हणजे प्रत्येक फावटी तुमचो कचरो आमी भरून व्हरतले आणि तुम्ही तुमच्या घरातलो कचरो हाडून रस्त्यार उडयतले. म्हाका दिसता हो एटिट्यूड जो आसा हो लोकांनी बंद करचो पडटलो. व्यवस्थीत रित्या पंचायत जर गार्बेज कलेक्ट करता आसत जाल्यार ते गार्बेज कलेक्शन तुम्ही करचें पडटलें. कारण गोंय स्वच्छ आणि सुंदर जर गोंय दवरतले आसत जाल्यार फक्त सरकाराची जबाबदारी न्ही, प्रत्येक गोंयकाराची जबाबदारी आसा. आमी फक्त फाटल्या 15 दिसांक 3 शाळा इनॉग्रेट केल्यो. एक स्वतंत्र सैनिक जगन्नाथराव जोशी सरकारी प्राथमीक शाळा हरवळे. ही शाळा ज्यांच्यानी पळोवंक ना तेंच्यांनी वचून पळयात. हावसिंग बोर्डात आसा, सागरांनी वचून पळोवची. उद्घाटनाक तुका इन्व्हिटेशन पावोंक नासलें, मुद्दामून पळोवची. दुसरी छत्रपती शिवाजी महाराज सरकारी प्राथमीक शाळा आणि हायस्कूल जे खुद्द बिचोले बाजारात आसा ते वचून पळोवचे. आणि तिसरी विठ्ठल रखुमाई शाळा विठ्ठलापूर साखळी ही पळोवची. माझे तर म्हणणे हा की प्रायव्हेट कॉर्पोरेट लेवलाचेर जे स्कुलां चलयता म्हणजे ज्यांची फीस दर वर्साक 1.5 लाख ते 2 लाख रुपया आसता. मुद्दामून जर हांव म्हणजे स्पेसिफिकली सांगता, सनशायन स्कुलान जर कोणी आपल्या भुरग्याक घातला आसत तेजी फीस वर्साक 1.5 ते 2 लाख रुपया आसा. आमी अजून कोणी तेजें इन्फ्रास्ट्रक्चर पळोवंक ना आसतलें, बट वचून पळयात. ताज्या पेक्षा बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचें आसा हें हांव प्राउडली सांगता. म्हणजे हांगा येवपी भुरगीं कितली लक्की आसतलीं ताजो तुमी विचार करात. कारण ज्या स्कुलात 1.5 ते 2 लाख फीस भरल्या उपरांत सुद्दां असलें इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळचें ना, तितके बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी आमच्या भुरग्यांक दिता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. सांताक्रूज पंचायत वाठारांतले बोंडवॉल तळें वेटलँड म्हण अधिसूचित केला. काल संबंधित अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची हजेरेत बोंडवॉल तळ्यार अधिसुचोवणी तक्त्याचे अनावरण जाले. काल म्हटल्यार 2 फेब्रुवारी हो वर्ल्ड वेटलँड डे. ह्या दिसाचे औचित्य साधून GSWA म्हटल्यार गोवा स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटीच्या वांगडी सचिवाचे हस्तुके बोंडवॉल तळ्याचे सुवातेर लायिल्ल्या अधिसुचोवणी तक्त्याचे अनावरण जाले. ह्या वेळार सांताक्रूजची सरपंच, उपसरपंच, ZP, BDC चेअरमॅन आणि कोमनीदादीचो अध्यक्ष हांनी हजेरी लायिल्ली. Wetland Day with the theme that let's protect, let's restore the wetlands.
And with this restoration message, it is the first achievement that these wetlands have been notified. Notifying and identifying is the first step, and then what pre-existing rights and privileges are there, like people are already doing agricultural practices, people are already withdrawing the water immersion of Ganesh idols in some wetlands, they are doing many activities which are ongoing, will never be stopped. In fact, they will be supported to be more eco-friendly and more greener. Even if in place like Nanda there was a crematorium, so there is an opportunity that we can make it more greener so that it will not be polluted. So notifying and identifying wetlands is first step towards the protection, conservation, and further management will happen with local people, with lake management committees where local stakeholders, the owners of the land, they will be managing. So this is not a model of top to bottom, but this is a model where bottom to top approach, where people manage their wetlands, identify their wetlands, and get their livelihood and other requirements from the wetlands, get more connected to wetlands. थळावे पंचायतीची सरपंच, झेडपी मेंबर, कोमनी दादीचे पदाधिकारी सगळ्यांनीच ही अभिमानाची गजाल आशिल्ल्याचे सांगत खोशी उक्तायली. World Wetland Day, we have unveiled the board, and from our side, from the Panchayat side, if there is anything required, we have the BMC committee, so we are ready to help in any ways which is from our side, from the Panchayat side. I'd like to thank all the villagers for having supported us in this venture, for getting this status as a wetland. And secondly, I would like to thank our nodal officer and also the member secretary of Goa State Biodiversity Board for helping us and for actually meeting every stakeholder, taking every stakeholder into account, meeting them, asking them for any suggestions or if they have got any grievance. So all this was done through the proper channel, and it involved a lot of time, it involved a lot of conversation, also to get in touch with the government officials. So all these things, I think Pradeep Sarmakadam sir has done it. I thank you very from the bottom of my heart, because without you, I don't think so we could be able to do this. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगेज, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. पर्यटन विभागान कोलवाचे सरकारी सुवातेतले बार आणि रेस्टॉरंट मातये भरवण केला. रेस्टॉरंटाच्या धनियान मात आपणाक बार मोडपाविशीच्या आदेशाचे कांयच खबर ना अशें सांगले. पर्यटन विभागाचो जोड संचालक रॉडलिन मास्करेनास हाणें सांगले. THR कोर्टान बार धनियाचो अर्ज न्हयकारलो आनी हे बार उडोवपाचो आदेश दिलो. ताका लागून ही कारवाय केल्या. कारवाये वेळार पुलीस फौज आफयल्ली. पण तुका खबर आशिल्लें मोडपा येतले बी म्हणून? कांय खबर ना. गोवा खबर आहा. किती वर्सां जाली रेस्टॉरंट आसलेले तुमगेले? आयज आमी कोलवा येयल्या. सर्वे नंबर 49/1 हे आमच्या गव्हर्मेंट लँडान एनक्रोचमेंट आसा तें डेमॉलिश करपाक. एनक्रोचमेंट एक रेस्टॉरंट नेम केजी प्लेस, केजी बार एंड रेस्टॉरंट, ते आमी आतां डेमॉलिश केला एज पर गव्हर्मेंट अप्रुवल. आनी कितली आनी आहा आनी इलिगल बी हांगा? ही आमकां ऑर्डर दिल्या स्पेसिफीक टू डेमॉलिश इन सर्वे नंबर 49/1 जे स्ट्रक्चर आसा ते डेमॉलिश करपाक. ते आमी आतां डेमॉलिश करपाक येयला. केन्नाच्यान आसलो तो? आतां आमी सकाळी ड्रायव्ह स्टार्ट केल्लो ऑर्डर. रेस्टॉरंट कितें केन्नाच्यान चलता? ते पयलीं खूब तेंप जाली पयलीं कोर्टान आशिल्लो मॅटर, सो कोर्टान ते डिसमीस केले. मागीर नाव एज पर गव्हर्मेंट अप्रुवल वी हॅव टेकन अप द डेमॉलिशन ऑफ द स्ट्रक्चर. तुम्ही नोटीस बी दिला तांकां? ऑलरेडी लेटर ताका दिला. सगळे 5 महिने जाले ताका आमी लेटर बी दिल्ली कार्ड म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. विरोधक एखाद्या गजालीचेर टिका करतात तेन्ना समजपाचे ती गजाल खूप बरी आसा. केंद्र सरकाराच्या बजेटाचेर उलयतना गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्षान विरोधकांची टिकेक उपहासात्मक जाप दिल्या. ह्या बजेटांतल्यान भाजपान 2024च्या वेंचणूक प्रचाराक सुरवात केल्या अशें NCPचो राष्ट्रीय प्रवक्तो क्लायड क्रिस्टोन म्हणिल्ले. ताचेर उलयतना भाजपचो अध्यक्ष सदानंद तानावडेन ही उपहासात्मक उतरां वापरल्यात. ऐकात ताका.
आनी एखादें बजेट बरें आसा हें केन्ना कळटा ज्या वेळाचेर ऑपोजिशन क्रिटिसायज करपाक सुरवात करता. ऑपोजिशनान तर म्हणलें की 2024च्या निवडणुकीची सुरवात आनी अशा पद्दतीची तांच्यांनी क्रिटिसायज करपाक सुरवात केली आनी त्या अर्थान हळूहळू कळपाक लागलें एक अत्यंत बऱ्या तरेचें बजेट ह्या वेळाचेर आमच्या सरकारान मांडलेलें आसा. हांव आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामजी आनी संपूर्ण मंत्रिमंडळाचें अभिनंदन करता. कारण बजेट मांडटा आसतना तेंच्यांनी फुडल्या 25-20 वर्सांचो विचार केल्लो आसा. फुडलें विजन 25 वर्सां कशें आसतलो देश, अमृत काल आमी जे म्हणटात त्या प्रमाण तेंच्यांनी एक फुडलें विजन आमकां सगळ्यांक दाखयल्लें आसा. आनी हें करता आसतना त्या बजेटा भितर सगळ्यांक इनवॉल्व, म्हणजे सगळ्यांक तेजें बेनिफीट कशें जातलें. यूथ आसतले, वुमन आसतले, सिनियर सिटीजन आसतले, बिझनेसमॅन आसतले, प्रोफेशनल आसतले, इंडस्ट्रीज आसतले, ह्या सगळ्याक जाणांक त्याचो बेनिफीट कसो मेळटलो आनी हातूंतल्यान आमचो देश फुडें वयर कसो वयतलो. कारण सबंद देश, जग, भारत हो एक आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी एक वर्ल्ड लिडर अशें पळोवपाक लागलेले आसा. आनी त्यामुळे ह्या जगांतली 5वी आमची इकॉनॉमी जी आसा ही आज करपाक शकल्यात. आनी त्यामुळे एक पळयता आसतना वेगळे हातूंतल्यान तांच्यांनी हे बजेट दवरता आसतना वेगवेगळे प्रोविजन तांच्यांनी दोळ्या समोर दवरिल्लें आसा. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें की एखादें बजेट ज्या वेळाचेर मांडटात त्या वेळाचेर ते कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट हें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसता. आनी त्यामुळे तातूंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर उबो करपाक, एसेट उबो करपाक लागून तांच्यांनी जास्त स्ट्रेस दिल्ली आसा. आनी तातूंत कॅपिटल आउटले 10 लाख कोटी रुपयाचें प्रोविजन हें तांच्यांनी हातूंतल्यान दवरिल्लें आसा, जेच्या हातूंतल्यान भरपूर इन्फ्रास्ट्रक्चर हो देशभरा भितर येवपाचो आसा. केंद्रात भाजपाचे राजवटीक लागून गोंयाक संवसारीक पावंड्या वयली मुळावी बांदावळ मेळ्ळी. रस्ते बांदतना गैरसोय जाली म्हणत कांय जाण भाजपाक दोश दिताले. पूण आतां तेच लोक इतल्या सुळसुळीत इन्फ्रास्ट्रक्चर दिले म्हणत पक्षाची तोखणाय करिनात. सदानंद शेट तानावडेन म्हळें. तो गोंयाकूय मेळटलो. आमी पळयतात की 2014 नंतर आता पर्यंत भारतीय जनता पार्टीने केंद्राक सरकारांतर्गत वेगवेगळे फायदे हे गोंयच्या सरकाराक जाल्ले आसा. वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आसत. नॅशनल हायवे जे आज आमी पळयतात, कारण नवीन नवीन फ्लायओव्हर पळयतात. पयलीं एखादो फ्लायओव्हर जर पळोवपाक जाय जाल्यार आमकां मुंबय बेंगलोर वचचें पडटालें. आज आमी पळयतात की गोंया भितर कितले तरी फ्लायओव्हर, कितले तरी ब्रिजीस. हांगाल्यान आमी जर सावथ गोंया एअरपोर्टार वयताले जाल्यार बरेचदा हांव पळयता की बऱ्याच लोकांक फ्लायटी चुकताल्यो, कारण भरपूर रश जाताले. आज आमी हांगा ठरयलें जाल्यार 30 ते 40 मिनटां भितर आमी एअरपोर्टार दाबोळी पावपाक शकतात, मडगांव पावपाक शकतात. आनी त्या वेळार आमी पळयताले बरेच जाण त्या वेळाचेर आमकां आमच्यो गाडयो पळयतकच आनीक आमकां कितें तरी उलयता म्हणटाले, कारण बीजेपीचें सरकार आनी हांगा कंजेशन जाता वचपाक मेळना. पूण आज एकटोय म्हणटा की बरें जालें म्हणून. त्यामुळे आमी आज पळयतना पळयतात की हो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा हो केवळ केंद्रांतलें सरकार भारतीय जनता पार्टी आसल्या कारणान आमकां मेळपाक शकलें. आमी पळयतात एअरपोर्ट आसतलो, आयुष हॉस्पिटल आसतलें, कितले तरी वेगवेगळे डेव्हलपमेंटाचे प्रोजेक्ट हे मेळपाक शकले. आनी ह्या हातूंत सुद्दां बजेटा भितर सुद्दां तांच्यांनी बरे तरेचे प्रोविजन देशा भितर, आनी खास करून आमी स्ट्रेस करता आसतना जे कॅपिटल आउटले ₹10 लाख करोड हे ज्या वेळाचेर एखाद्या बजेटान दवरतात त्या वेळाचेर खरें लक्षात येता एक बऱ्या तरेची बजेट तांच्यांनी दिल्ली आसा. हांव तांचें अभिनंदन करता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कवळ्या गोमंत गाज ह्या नांवान माधवराव ढवळीकर विज्ञान महोत्सव जालो. कवळेच्या अन्नपूर्णाबाई उच्च माध्यमीक विद्यालयात ही कार्यावळ जाली. पळयात काय खीण.
गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. काणकोणच्या अंजदीव जुंव्यार 2 आणि 4 ऑक्टोबराक 2 फेस्तां जातात. फेस्तांक वचपाक नौदळान मनाय केल्या. काणकोणकारांनी तशेंच हेर भाविकांनी फेस्ताक वचपाक परवानगी दियात अशें मागपी निवेदन राष्ट्रपतीक भेटयलां. साऊथ सायबिणीचे फेस्त काल व्हडा उमेदीन जाले. सायबिणीची मूर्त कुंकळेच्यान पाजरकोणी मिरवणूक काडत वाजयत गाजयत व्हरतात. पूण काणकोण म्हालाचो भाग आशिल्ले अंजदीव जुंवे 1989 सावन नौदळाच्या ताब्यांत आसा. थंय अवर लेडी ऑफ स्प्रिंग चर्च 2 फेब्रुवारी आनी सेंट फ्रांसीस ऑफ एसिसचे फेस्त 4 ऑक्टोबराक मनयतात. सध्या नौदळान सुरक्षेचेर रजाव दिवन लोकांक थंय वचपाक मनाय केल्या. देखून थंय वचपाक मेकळीक दिवची अशें थळाव्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां निवेदन भेटयलां. ती गोंयांत सगळ्यां पयली इगोज बांदलोली अंजदीव त्या आयलँडाचेर ताची रिप्लिका आनी हाचेर थिंगा वर्सां वरस फेस्त जातालें फेब्रुवाराचे म्हयन्याक आनी ऑक्टोबराच्या म्हयन्याक. सो आतां सद्याक इंडियन नेवीन गोंयकारांक थंय वचपाक अलावड केल्लें ना. तो आमचो प्रयत्न चालू आसा थंय गोंयकारांक एक्सेस दिवपाक. हाचे खातीर आमी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिफेन्स मिनिस्टर तशेंच डायरेक्टर जनरल ऑफ सी बर्ड तांकां आमी अपील केल्लें आसा थिंगा गोंयकारांक वचपाक अलाव करचें म्हणून हाची फेस्तां सेलिब्रेट करपाक. आनी आमचो टार्गेट ऑक्टोबरा म्हयन्याक पासून मेळपाक हाचेर प्रयत्न चालू आसा. मेन ऑब्जेक्टीव आमी थिंगा फावंडेशन घालूंक सोदतात गोंयकारांक फुडें थिंगा एक्सेस मेळपाक. आनी जरी तर आमच्या लागीं जावंक ना जाल्यार आमची गोंयची फुडली पिळगी ती करून दाखयतली आमी तांचेर फोकस केल्यार. आनी आतां हाचे बाबतींत काणकोणचे तशेंच आसोलनाकार जायतो प्रयत्न करतात. तांकांय आमी सपोर्ट करता गोंयचे फुडले पिळगे खातीर हे संस्थेच्या नांवान. थिंग वी आर ट्रायंग टू एक्सप्लोर कित्याक हाका जायतो हिस्टोरिकल कनेक्शन आसा तशेंच जायते मल्टी डायमेन्शनल इम्पॉर्टंट सजमून आमी तातूंत मातशें हात घातला. ते आतां सिक्युरिटी रिजन म्हणटात पूण आमी आयकलां थिंगा प्रोग्राम बा जातात म्हण. सो तेच भाशेन सिक्युरिटी चॅक करची पूण गोंयकारांक थंय अलाव करचें कित्याक दॅट वॉज अ फर्स्ट एक्सेस फॉर गोवा पोर्चुगेज टायम, फर्स्ट चर्च इन गोवा. सो हे सगळें चिंतून आमी थिंगा गोंयकारांक एक्सेस दिवचो आनी हे कोण पळय आमगेले भावळती आहा तांकां एक्सेस करचें. तशें गोंयकारांकूय तो गोंयचो आयलँड जावन तांकांय ताचेर मातशें एक्सेस दिवचो असो आमचो मेन ऑब्जेक्टीव. सगळ्या गोंयकारांक ती ब्युटी वचोन भायलो लोकीन ताचे हें करतात, एक्सपिरियन्स करतात ब्युटी. गोंयकारांक कित्याक मेळना तो आमचो मेन प्रयत्न. To all gathered here, it was such a joyous occasion to celebrate the feast of Nossa Senhora dos Pratas. We have amidst us our brethren, both brothers and sisters, from the village of Kanakona, Vanshi, Navalim, Sernabati, Salaulim, so many other places including Verna, Veriona, Solna, Mashorda, Kunchalan and all other places. We welcome them wholeheartedly for this celebration. It was such a solemn occasion where everybody said the rosary, marched in a procession from my residence at Casa de Almeida João and thereafter to the bridge property where this Our Lady has been installed. We have celebrated this pious occasion in a very big way. Wholeheartedly, everybody participated in this and took a keen interest in the coverage of this ceremony of Nossa Senhora dos Pratas. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. आयज गरमी वाडटली. तापमान 30 डिग्रीचेर पावो येता. त्या उपरांत ते 35 सेल्सियसा मेरेन पावून स्थिर जातलें. रातय उबदार आसतली. उणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावतलें. दर्यादेगेर रावतल्यांक कितें खाशेली सुचोवणी ना पूण दर्या खवदळ्ळा. मन्नारचे आनी कोमोरीन दर्यांत वचचें न्हू अशी शिटकावणी मात हवामान खात्यान दिल्या. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.